पणजे शारांतले कांय रस्ते पयल्या पावसांत इबाडिल्ल्यान जापसालदार कॉन्ट्रॅक्टरांक 5 वर्सां ब्लॅक लिस्टान घालपाचो थाराव पणजे पालिकान एकमतान पास केलो. गोंय विधानसभा वेंचणुके आदीं कसल्याच तरेची परवानगी घेनासतना 4 कॉन्ट्रॅक्टरांक रस्त्याच्या दुरुस्तीचें काम दिल्ले ते रस्ते ह्या पावसाळ्यांत व्हांवन गेल्यात. तशेंच पणजे शारांत ज्या सुवातींचेर हुंवार येता तांचेर तोडगो काडपाक नगरपालिका वावुरता अशी माहिती पणजेचे आदले महापौर उदय मडकयकार हांणी दिल्या. पणजे बुडल्या आणि सेकंड पणजे रस्ते काबार बुडटा ते 2 नवे पॉयंट जाल्यार ते आमी आतां सोल्युशन काडपाक लायला. पाट्यार ते घेरान बिल्डींग बांदल्या उपरांत तेन्नाच्यान हे फ्लडींग पॉयंट पाट्यार सुरू जाला. मिरामार जे सायडीन जेन्ना रोड न्यू केलो मिरामार टू दोनापाल तेन्नाच्यान तो प्रॉब्लेम जाला. मिरामारचो इशू आतां ते सॉल्व करता. पाट्यावयलो इशू ते ड्रेनेजूच ना. आमी डायरेक्ट चार्ज केला की घेरान बिल्डींग बांदल्या ताका घेराक आफोवचो आनी ती ड्रेनेज परत बांदून घेवची पडटा. सेकंड इशू रोड. जरी सिटी आमची आमी सिटीचेर आमचें सगळें लक्ष आसूंक जाय. PWDचे एक एजन्सी कशी काम करता. रोड हे आमचे रोड PWDचे न्ही. माननीय ऑनरेबल मिनिस्टर सेंट्रल मिनिस्टर अमित शाह जी जेन्ना गोंयांत आयिल्ले तेन्ना PCन आपल्या पावरान टेंडर नासतना 4 कॉन्ट्रॅक्टरांक रोड दिले. हे इलेक्शना पयलीं रोड जाल्ले. रोड हे सगळे तुम्ही पहिला 4 हेजे रोड हे व्हांवून गेल्या. हे आमचे काउन्सिलरांचें काम नासलें जावं आनी कोणाचें तेंचें काम. आमी युनिमस रेजोल्युशन घेतला सगळ्यांनी सपोर्ट केला की जे कोणें काम सर्टिफाय केला ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक पयलीं 5 वर्सां ब्लॅक लिस्टार घालचो. हेका पणजेची आनी जी कितें कामां आसा ती सगळी हेजे कडल्यान काडून घेवची आनी हेंचेर विजिलन्स केस घालची. जे कोणें काम सर्टिफाय केला JEE कोणें काम सर्टिफाय केला हेंका जी कोणें पेमेंट दिला तांकां सगळ्यांक पनिशमेंट करचें. गव्हर्मेंटा कडेन आमी मागता आमी आमचें रेजोल्युशन PWD मिनिस्टरा कडेन धाडटले ऑनरेबल CMA कडेन धाडटले. हें आमचें रेजोल्युशन म्हणून हेचेर एक्शन जावची जेणे करून फुडें आमचें नांव पणजेकारांचें बदनाम जावचें न्ही. लोकांक इतके त्रास जाले लोकांक कोण पडले कोण पांय मोडले कोणाक गाडयो हे जाल्यो पंचर जाल्यो गाडयो मोडल्यो. हेका जबाबदार कोण? हेका जबाबदार कॉन्ट्रॅक्टर आनी कोण काम सर्टिफाय करपी.